सगळ्यांकी नमस्कार. आज मी सांगुवत सची आमगेल मन आमगेल कंट्रोलार दवरूक आमी शिकूबा जालेले ABCD येत कसं म्हणून पळोवया. भगवद्गीताचे 6th चॅप्टरान तूं कशी मेडिटेट करका म्हणून सांगून आसा. हे सांगून दितना अर्जुन सांगता की चंचलोपी मनो कृष्णा म्हणून 5000 वर्स पुढे देवाले भक्तू तशीची एक फ्रेंड तशीची एक ग्रेट फायटर जावन आशिल्ले अर्जुनत सांगता वार एक कंट्रोल करकावे हांव करयता, समुद्राक कंट्रोल करकावे हांव करयता, जाल्यार म्हगेल्या मनाक कंट्रोल करूंक म्हगेला सांगू नाका तें म्हाका जायना म्हणून. चेडूव वज्जू बसतान लेखताची ಸ್ವಲ್ಪ खेळणे म्हणजे वदला पूर आशिल्लें म्हणून जाल्यार खेळू वतना लेखताची पायक सामस वज्जिनाशी रावला सम जायना म्हणून. मन म्हळालें एक बॉक्स अशी येता तांतू येवचे आलोचन इमोशन्स फिलिंग्स सगळे खंय सुकून येवचे. आमी दोळ्यान पळोवचें सुकून, कानान आयकुचें सुकून, नाकान हुंगचें सुकून, जिबेनी रुची करचें सुकून आनी आमी वच्चे जागेर सुकून सगळे येता नवा. भगवद्गीतेन तूं सांगून आसा मायंड म्हळ्यार आमगेल कंट्रोलार आसा जाल्यार तें आमगेल बेस्ट फ्रेंड अद. तशीची आमगेल कंट्रोलार ना जाल्यार ताजे जितलो व्हड शत्रू आमकां विंगड ना म्हणत. आमी एक जाणां पळयता सांगताची ताका मन बरी वायट येता म्हणून, नाजाल्यार तिगेल मन बरी वायट येता म्हणून. जाल्यार गीतेन तूं सांगला कशें म्हळ्यार मन एक पेस्कती अशी येता. त्या पेस्कती एक सर्जना लागता म्हणल्यार ते एक जीव रक्षण करूंक कसले हेतू जाता. जाल्यार ते पेस्कती एक किल्लर लातात मेळटा जाल्यार ते एक जीव वचूंक कारण जाता. तदना मन न्हय वायट ताजे न्ही खर्च काम तें वायट की लायक की म्हणून पळोवका जाल्यार. मंत्र मेडिटेशन सनातन धर्मान तूं सांगून आशिल्लें आतां. मंत्र म्हणटना मनत्रायते इति मंत्र. मन म्हळ्यार मायंड, मन म्हळ्यार मायंड, त्रायते म्हळ्यार फ्रीज करचें. मंत्र म्हणटना आमगेल मन तांतूकची फ्रीज जाता. श्रीमद भागवताचे अंत्यारी हे 18,000 श्लोक जावन लास्ट सांगून आसा कसं म्हळ्यार नाम संकीर्तनयस्य सर्व पाप प्रणाशनां प्रणामो दुःख शमनस्था नमामि हरिपरम. म्हळ्यार देवाळ नामस्मरण करतची सर्वय देवाळ पैपंदारी दवरले मुंजल्लारी सर्व पापय दुःखय नाजत्ता म्हणत. तशीची गीतेन तूं भगवद्गीतेन तूं देवानय सांगला सुहृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतीं पृच्छति. आमगेले बेस्ट फ्रेंड देवत म्हणून मनावरका आमी केदनाय देव जावन एक कनेक्शन आमी दवरका. ते कितें आमी कसं करका आमगेले वेळ आमगेले मन देवाले सेव करूंक कितेंय दवरका. तदना आमगेल मनय आमगेल कंट्रोलार येता तशीची आमकां मना शांती मेळटा. आनी हे सगळे प्रॅक्टिकल जावन कशी करेत म्हणून पळोवया. सुरवे आमी सुद्दुका जाल्यार कसं म्हळ्यार आमगेले वेळ तशीची आमगेले एनर्जी टायम एंड एनर्जी वेस्ट जावचे तसले कसं काम आमी करता आसाची म्हळ्यार आमगेले बुद्धीन सांगता नाका नाका म्हणून जाल्यार मन थंय सुकून आमकां वचूंक तेकडे कडेन वचूंक सोना. एक एग्जांपल सांग जाल्यार सिगरेट तांडूच जन तांगेले तांगोत सांगल्यार बुद्धीन आसा हे वायट आतां हे नज्जे म्हणून जाल्यार तांगेलें मन सांगता एक आनी एक म्हूण सांगून तांणी रब्बोया म्हूण लेखल्यार तांकां रब्बोचें सोना. तशी जी आतांचे सांगता जाल्यार इंटरनेट गेम ते सगळी चेडूंक जाल्यार सोशल मिडिया यूज करचे जनाक जाल्यार गोत आसा ते चड यूज केल्यार आमी ताका एडिक्ट जावं वताची म्हूण सांगून कोणें ते यूज करना अशी नाची. मस्त यूज करतना आमकां मना वता अयो आज कितले वेळ बसून हे कळ्ळें जाल्यार
रब्बया म्हणतना आनी ಸ್ವಲ್ಪ पळोवन रब्बया आनी ಸ್ವಲ್ಪ पळोवन रब्बया म्हणून दिसता. अशी कसले आमगेले मन लायफांत आसता जाल्यार ते आतां आमी सुरवे सुद्दां काडका जाल्यार आमगे टायम एंड एनर्जी वेस्ट जेवचे तसले कसलेंय एक कार्य आमगे लायफांत घेवन आमी सुरवे सुद्दां काडका. आनी कशें करता म्हळ्यार आमगेलें मन म्हणलें एक मंकड अशी म्हणून सांगचें थंय वचून कमळाक वता हांगा वचून कमळा तेकडें वता तेदना ते आमी सुद्दां काडलें ते करूनच जे आमी आमगेलें मना सांगून शिकयतना विंगड कसं करका म्हणूय आमी मना सांगून दिवका. ते आतां आमी पळोवचें. फस्ट सांगू आसा ए फॉर असोसिएशन. सज्जन जावन आशिल्ले नातल्यार देवाले भक्त जावन आशिल्ले जनांगेर ಒಟ್ಟು संसर्गार येवच्याक पळोवका. तांणी तशें जन जावन उलयतना आमकांय एक पॉजिटीव वायब मेळटा. विंगड कसलांतूय आमगेलें मायंड वच्चें येना. आमी आतां एक बिजनस स्टार्ट करूं सुरू करतना बिजनसांतू सक्सेस जाल्यार जनांगेर लेगीत आमी वचून कसं म्हणचें डिस्कस करचें. तशीच आमकां शिकूंक ಸ್ವಲ್ಪ चड शिकूंक म्हूण दिसतना लायक शिकची जनांगेला वचून आमी निमगिताची तुमी कशें शिकचें कशें तुमगे टायम टेबल सगळें कशी अशी तशी सगळी आमगे डावट सगळें तांगेला वचून निमगिताची तेन्ना हांगा आमगेलें मायंड एकडे कॉन्सन्ट्रेटेड जावका देवा लागीं कॉन्सन्ट्रेटेड जावका म्हणून आमकां कशें जाल्यार आमी कसं करयत भक्त जावन आशिल्ले जनांगेले ಒಟ್ಟು नातल्यार सत्संगांतू वचेत. असोसिएशन. आनी बी म्हणटना बुक्स वचूचे. कितले की बुक्स आसात देवाल जावन रिलेट जावन आशिल्ले खंयचे जावं भगवद्गीत श्रीमद भागवत की तशें कितले की आसा बूक वाजितना तुमी व्हडले वाजूच नाका सनसन कितले की बूक आसा ते वाजयेची वाजून एक दीस एक 10 मिनट बुक्स वाजितना तांचो सुकून मेळची एक पॉजिटीव एनर्जी तुमकां ते मना व्हरूं जाता. तशीच C चॅन्टिंग नामस्मरण करचें खंयचेय मंत्र जेवो खंयचेय नांव जेवो एक 10 मिनट एकडे बैसून दोळ बंद करून देवाक मना लेकून एक 10-15 मिनट देवाल नामस्मरण करता रब्बेची तदना तुमकां मेळचें एक पॉजिटिविटी तेवय तुमकां मना व्हरूं जाता. केदनाय अशी केल्ली म्हूण जाल्यार तुमकांच कितले चेंजीस म्हणून तुमकां मना वचूं जाता. आनी डी फॉर डायट म्हणटना आमी खावची कसले खंय सुकून खावचें म्हूण सगळें आमी आलोचन करपाक जाता. हांगा सांगता जाल्यार सात्वीक जावन आशिल्लें खाण घरांतू केल्लें खाण खातना तांतू सुकून मेळचें एक संतृप्ती ते विंगड खंयच्यानूय सुकून मेळची ना. अशी घरांतू सुकून केल्लें सात्वीक जावन आशिल्लें खाण आमी खातना प्यूर जावन आशिल्लें सामान आमगेल्या जिब्बेंतूक येता आमगेल्या भितरीक वता. तशीच आमी मंत्र म्हणटा आसतना आमगेल्या कान्नांतल्यान आमी ते आयकताची ना तेदना आमगेल्या कान्नांतल्यान प्यूर जावन आशिल्लें आमगेल्या कान्नाकय एक उत्तेजन मेळटा. तशीच आमी वाजितना बुक्स वाजितना आमगेले दोळ्याकय एक उत्तेजन मेळटा. आनी एसोसिएशन सज्जन जावन आमी एक संसर्गांत येतना आमगेले बॉडी आमगेलें आंगय एक पॉजिटिविटी फील करता. अशी आमी ABCD फॉलो केल्ली म्हूण जाल्यार E फॉर एटिकेट म्हणटना बिहेवियर दॅट डिस्टिंग्वीश ह्युमन फ्रॉम एनिमल्स. मर्यादा म्हणत नाजाल्यार आमगेलें मायंड कंट्रोलार हाडून एक लायक पर्सनालिटी डेवलप करूंक आमकां जाता म्हूण आतां म्हाका सांगू आसा.